नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक. आयचे रेसिपीन आमी करया कॅबेज फुगात. ती कट कशी करपाचे ते पळोवन घेया. हे भाशेन एकदम बारीक शिनून घेवप आनी बरें एका थंड उदकान बुडोवन दवरप 5 ते 10 मिनटां. हे भाशेन बरें धुवन घेवया. तर एकूच कांदो आमकां पुरो, एक मिडियम सायज कांदो. कांदो रेडी. आणि हो व्हिडिओ तुम्ही संवसाराचे खंयचे देशासून पळयतात कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. उदक सगळे देंवन वतले आणि जे भाजी शिजतले न्ही तेतून उदक घालपाना आमी. जितले हेतून उदक आहा न्ही कॅबेजीन आनी आमी आतां धुवपाक वापरला पळय त्या हिसपान आमी त्याच उदकान कॅबेज शिजोवन घेवपा जाय. एडिशनल उदक आमी घालपाना. आता मटकेन आमी जेवण करतले. आता हे अंडी तापल्या उपरांत तेल घालता. 2 ते 3 कुल्यार तेल घालप आणि आता तेल बरें तापल्या उपरांत सांसवां घालया. अर्दो टीस्पून घातल्या पुरो. पळय सांसवां आतां फुटपाक लागला. आता कढीपत्ता घालता. बरें पियाव. अशें तुमकां दिसता आसतलें लासले अशें, पण मटकेच्या आयदनान न्ही अशेंच दिसता. पद्धत न्ही कॅबेज फुगात करपाचे आहा वेगळे वेगळे आहा. जे ऑथेंटीक रेसिपी आहा न्ही ते हांव करपाक लागला आयज. कांदो बरो सॉफ्ट जाले काय ना आमी हिरवी मिरसांग घालया. मिरसांग तुमकां जाय तितले तुमी घालपाक जातात. कोणाक 2 जाय, कोणाक 4 जाय. मागीर लोक म्हणटले पंजण जातले, हे जातले. बरें तळसून घेवया. हळदी पिठो अर्दो कुल्यार. आता घालया आमी भाजी. सगळे वांगडा घालनाकात, अर्दे घालया आनी सारखे मिक्स करून घेवया. कॅबेज फुगात म्हणजे कितें? कॅबेज फुगात म्हणजे जे भाजता पळय, ब्रेज्ड म्हणटा, ब्रेज्ड कॅबेज इंग्लिशीन ब्रेज्ड म्हणटा, भाजप तेका म्हणटा फुगात. पयलीं तेका फुगादो म्हणटाले, मागीर फुगात इन शॉर्ट जाले. आणि आता बाकीचे अर्दे घालया. सगळ्यात घालून मिक्स करपाक गेले न्ही कामां सारखे जावपा ना. तेका अर्दे अर्दे घालप. आता मीठ घालता. बरें मिक्स करून घेवया. गॅस मात बारीक केल्या पुरो हांगासर. आणि आता एक ताट दवरता आणि ताटाचेर घालता 2 ते 3 टेबल स्पून उदक. इल्लेशें उदक घालप. ते उदक कित्याक ते तुमकां कळटलें आं. 15 मिनटां जाल्ल्या अर्दो उदक सुकलेलो आहा. आता मिक्स करून घेवया. नाल्ल इल्लोसो घालया. अर्देचो अर्दो वळ नाल्ल घातले बी जाता. आता आमी घालया नाल्ल. साखर तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर घाला. हांव हातून साखर घालना, हांव इल्लें गोड घालता. पयलींच्या काळान लोक गोडूच वापरताले. आतां कोणाक तुमकां साखर जाय जाल्यार साखर वापरा, हांव ना म्हूण सांगना. इतलो पुरो. नाल्ल घालून बरें मिक्स करून घेवया. आता उदक सुकल्या पळय, सारकें उदक सुकलेलें आसा हांगासर, म्हणजे आमची भाजी जाल्ल्या तयार. मीठ घालपाक विसरनाका आतां. भाजी जाली आमची तयार. कॅबेजीची भाजी, कॅबेज फुगात जाले तयार. आता पहिले कितले सुंदर दिसता भाजी पळोवपाक. पळोवनूच एकदम रूच येतले त्या भाशेन भाजी आहा. जर तुमकां व्हायट कलर जाय न्ही जाल्यार हळदी पिठो घालनाकात. व्हायटूय जाता केल्यार आनी हे भाशेन केल्यार बी जाता. दोनूय टेस्ट एकदम जबरदस्त. टेस्ट करून पळोवया. ब्रो ब्रो वास, एकदम वासाचेर कळटा की जेवण तुमचो कितलो बरो जाल्लो आसा. तर हे आमचे कॅबेज फुगात. भाजी एकदम अप्रतिम जाल्ली आसा. ते गोडाचे जे गोडसाण मारता न्हू ते भाजी वांगडा, ते एक वेगळोच प्रकारचो एकदम अप्रतिम टेस्ट येता.
तर आजचा व्हिडिओ आम्ही हांगासर कवर करूया. देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांक.